बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनीक तुजी वाखाणणी करतां कित्याक तुवें तुज्या एकल्याचे चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मोरना आनीक पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनुभव, वाडतीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून सर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदेंची पातक करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां, मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, तीं सगल्यांनी आयकोन पवित्र जावंक तीं पावूं. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्तां तुका. म्हाका तुजी खबर परगटूंक आदार दी. पवित्र आत्म्या जो लोक आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा तांकां हुस्को दी, सदांकाल तांणी धाडूंक आनीक तूं फुडें वचोन तांचीं सगळीं कामां करून घे, तांचीं दुयेंसां बरीं कर. आमेन. आयज जावन आहा 12 तारीख डिसेंबराची 12/12/2020. जेजूच्या नांवान हांव सजमवतां की जो लोक हें प्रिचींग आयकोता आनीक आयकलां आनी हाजे फुडें आयकतलो तो रोखडोच पवित्र जातलो म्हणून जेजूच्या नांवान. आमेन. आमी ह्या दिसांनी चोयताय जॉन. तुमकां सांगिलां जॉन भुरग्यांक घरांत दिसाक एक हें तरी घाले मो, एक चॅप्टर तरी घाले मो, एक चॅप्टर 3-4 पाटी घाले दिसा. प्लस मुगेलें तेज उपरांत मागीर मुगेलें प्रिचींग चालू आसदी इंग्लीश आनी कोंकणी दोनी घान दवराय घरां. कित्याक जेन्ना देवाचें उतर पळय घरांत चलता त्या दोणा घरांतलो देंवचार पडोन वयता. तर ही एक सिंपल आयडियर तुमकां कोणें सांगिल्लें म्हूण तूं आमकां भूत सतायता वा आमगेल्या घरां सुसेग ना, तांकां मुगेलें प्रिचींग शॅरींग कोराय आनीक तांकां मुगेलें प्रिचींग 24 वरां घरांत घान दवरपा लाय. आनीक तुमकां सांगिल्लें तशें करून जॉन एटलिस्ट एक चॅप्टर घरांत 3-4 पाटी प्ले करपा लाय. ऑडियो आहा तो इंग्लीशीन नाजाल्यार कोंकणीन कित्याक कोन्न आनीक देंवचार तेंगेले घरांतलो पळय सुसेग पिड्ड्यार जाला तो सोडून धांवतलो आनीक तेंच्या घरांत सवस्काय येतली आनी तेंचें मन आयतेन जातलें पवित्र जावपाक. तर हेज्या आनीक व्हडतो उपाय कोणाक ना संवसारांत. कोणो मनीस जावं कोणाक आनीक हेज्या बरो आनीक उपाय संवसारांत ना. हेर पळय कावन्सिलींग आनीक हेर पळय तुमी जादू, मॅजीक आनीक भूत काडपाचें कितें पळय हाडटाय तें सगळीं फोकाणां. तर हें सारकें जेजून सांगिलां पवित्र पुस्तकाचें मेळटा आमकां द डेवल वील फ्ली म्हणून धांवतलो आनी तो बोगले रावपाना. तर हिंगा आमी पावलें जॉन 5 वर्स 19. जेजून तांकां म्हणलें कोणाक जे जिदेव फारिजो कोणू जावं तेंगे धर्मशास्त्री सगळे जेजू मारपा सोदताले कित्याक जेजू सोनवारा देखून मिलाग्र्यो अजापां कोत्तालो म्हणून. तर काल आमी उलयलें सोनवाराच्या वयल्यान हॉलिडे विकली हॉलिडे. तर हिंगा मुखार चोया 19 खोरें हांव तुमकां सांगतां आपणाचेच वस्तुंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता आनीक जें बाप करता तेंच पुतूय करता. हें आमी काल वाचलोलें. तर हेजो मातशें संबंद आमी घेया आनीक आमी पुताचे भाशेन जाया. आमकां देवान जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरता आनी जेजूचे भाशेन चलता तांकां देवान आपल्यागेलीं भुरगीं म्हणलें. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड म्हणटा आमी इंग्लिशीन. तर आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटा कितें कातोलीक देवाचीं भुरगीं पवित्र आहाय तीं. हेर न्ही हेर तीं देंवसरागे कोताय तीं देंवसरागे सांगाती जालीं पूण सगळीं भुरगीं देवाचीं पवित्र आहाय तीं. आनीक जो लोक दुसऱ्याक एका देंवसराक पळय सांगात दिता जो पवित्र ना तो देवागेले देंवसरागेले सांगाती. तर देवाचें भुरगें जाता जाल्यार तुवें पयलें तुमकां सांगिल्ले त्या भाशेन कातोलीक बातिजाद घेवपाचो, 10 मानदंड मानपा जाय, मोडपा शिरपणाय आनीक जेजूची खबर परगटपाची पवित्र जायन आनी सगळ्यां मदें माये मोगान भोंवपाचें आनीक अजापां मिलाग्र्यो करून
एका देवागेलीं भुरगीं म्हणटाय आनीक तें जेजू कोतालो. आनीक तें तोरी आमी कोनाय जाल्यार आमकां देवागेलें केसलें आमकां भाग देणें आमकां देवागेलें मेळना. तुमी पातकां रावन बोरें भोगूंक सोदताय तें केशें नामुमकीन म्हणटाय तेका. नामुमकीन म्हळ्यार इम्पॉसिबल. तें केन्ना घडोंक शकना. कित्याक ती एक देवागेली पद्दत. देवान आमकां मनशाक मेकळेपण दिलां फ्री वील म्हणटाय तेका आमी. तें आमी उजार कोताय जिवितांत जाण एकल्या गेल्या आनीक जाण एकलो मनीस आपल्याचे भाशेन चलोता आनीक जो मनीस कोता तें मनीस भोगिता. बऱ्याक बरें वायटाक वायट मेळटा. तर हिंगा आमी कितें कोताय पुताचे आपणाचेच वस्तूंगेन पुताच्यान कांयच करूंक जायना. तर आमकां जेजून कितें सांगिलां, तूं रोजार कोत्ता जाल्यार तूं बापा कडेन माग म्हज्या नांवान, पुताच्या नांवान. तर आमी देखून देवागेलीं भुरगीं म्हूण तूं आमी आतां कन्सिडर केलीं, समज तूं हांव देवागेलो भुरगो, तर म्हाका देवा कडेन बापा कडेन आपणाचेच वस्तूंकी पुताच्यान कांयच करूंक जायना. मुज्या न्हू, ना जाल्यार जेजू कडेन मुज्यान डायरेक्ट मागोंक जायना. आपणाचेच वस्तूंगेन पुताच्यान कांयच करूंक जायना. आमी जेजू, जेजू, जेजू म्हूण रोजार कोताय. तेका लागोन तुमकां सांगोता हांव, तुमगे रोजार देखून ती हाल जाताय आनीक तुमी पवित्र नाय. तेका लागोन तुमकां जिवितांत कांय मेळना. आनीक सांत आनीक सायबिणो म्हणटाय त्यो सारक्योच हिंगा कॅन्सील. जोरी तोरी जेजूच्यान कांय करूंक जायना, जाल्यार सायबीण मायान सांताच्यान आनी होली क्रॉस म्हळ्यार तेंच्यान कितें करपा जातोलें तेंच्यान कांय करूंक जायना. जेजून सारकें डायरेक्ट उतर उलयलें चोय. कोरेंच कोरें हांव तुमकां सांगतां आपणाचेच वस्तूंगेन पुताच्यान कांयच करूंक जायना. तर सायबीण सांत आनीक मिलाग्रीचो खुरीस म्हणटाय तेंच्यान कांय करूंक जायना आनीक जेजूच्यानू कांय करपा जायना. कित्याक आमी जेजून सांगिलां आमकां, तूं बापा कडेन मागणी कोता जाल्यार आपल्याच्या नांवान माग, त्या दोळां तें मेळटात. हें मागणें करपाची पद्दत. नाजाल्यार आमकां तें मागणें मेळना. आनीक दुसरी मागणी हांवें तुमकां कितें सांगिलां, जेजूच्या नांवान जशें जेजून आमकां हिंगा बरोवन दवरलां, सांगोन शिकोवन दवरलां, की तुमी ते झाडाक मुड्याय, ना जाल्यार दोंगरा मुड्याय, ऊंट ऊठ थिंगाचो आनीक दोरयांत वचोन पड आनीक तो पडटलो. हें जेजून सांगिलां. तर आमी जेजूचें नांव घेवन तेका आमी सांगो जाय, तेका आमी धमकी दिवपा जाय. आतांच्या आतां उठ आनीक वच म्हणोन ऑर्डर दिवपा जायी. जेजूच्या नांवान कित्याक जेजून तें आमकां सांगिलां. कित्याक जेजू देवागेलो पूत. तर जेजून सांगिलां आपल्या कडेन डायरेक्ट मागनाकाय, आपल्याच्या नांवान तुमी हुकूम घाल्याय. आनी तुमी तर मागताय जाल्यार सर्गीच्या बापा कडेन मागाय म्हज्या नांवान. तर जो कातोलीक पवित्र ना, तेका कांय एक मागणें मेळना. आनी जो लोक पवित्र ना, जाल्यार त्याय लोकांक कांय मेळना. कित्याक सोगलें ही पड एक सिस्टम आहा देवागेली. एक मनशा सोगल्या सिस्टम ती. सोगल्या रचणेक देवागेले रचणेक एकूच सिस्टम. तूं सर्गीच्या बापा कडेन तर जेजूच्या नांवान मागना जाल्यार कोणाक कांय मेळना. आनीक मेन म्हणटा तें तूं पातकां रावन तर मागिलें जाल्यार तुगेलें मागणें देवाक पावना. ही सारकी सोंपी उगटी करून जेजून सारकी पद्दती सारकी दाखयलो आहा. तर कातोलीक मनीस तर पवित्र ना जाल्यार तेका कांय मेळना. तर हेरांचें तुमी मागीर कोंत मारयाय. तेंगेलो एस्ताद खूंय पावलो आहा तो. जो कातोलीक पवित्र ना आनीक जो कातोलीक ना, क्रिस्तांव म्हणटाय तेंगेलो एस्ताद तुमी चोयाय खूंय पावला खूंयची दोशीरी आसतले ते. कातोलीक तर एसो दोशीरी आहाय, इतू दुयेंसान, इतुले त्रासांनी, इतुले वायटान तो लोबदलो आहाय आनीक सोंसताय आनी भोगताय आनीक भुरगेपणी मोडटाय जाल्यार हेरांगेलो एस्ताद तुमी चोयाय कितें जालो आहा तो. तर तुमकां मुगेलें मागणें आतां जोडून हांव तुमचे कडेन मागोतां. देवाच्या नांवान, जेजूच्या नांवान, पवित्र आत्म्याच्या नांवान मातशें पयलीं सोगलें सोड्याय आनीक पवित्र जिवीत सारयाय. कित्याक तुमगेल्या घोराब्याक
शांती आनीक सगळें बरेंपण वसतलें आनीक तुका तशें जें तुगेले गोऱ्याब्याक तशेंच पिळगेक लांब जिवीत मेळटलें. आनीक तूं आनीक सगळीं तुमगेलो घोराबो मोतरी सासणाच्या सासणाक रोसणारा देवाचे बोली आसतलीं. हेज्या आनीक दुसरें शॉर्टकट तूं धिम्यान चलोन वच, धिमी होड, नाकान हुरीस कोर, नाजाल्यार मिलाग्रेचो हुरीस पळय तुमी नांव दिलां, थिंग वचोन नाक धाडाय. नाजाल्यार खूंय सांतां आनीक सायबिणी बोली वचोन कितें तकली मारय, कितें मारय, तुमगेलें कांय जावपाचें ना. ही पळय तुमी कोताय ती देंवसरा गेली फोट. देंवसार तुमकां हिंगा रावंडी बोर्डाचेर दोन तुमचें हिंगाच निसोणटोन कोता जेजू गेलीं बरयलोलीं उतरां तेशीं आहाय चोय. हांव तुमकां मुगेलो ओन हांवें हें बरयलो ना. ओन नॉवल रोमांश म्हणटाय तेका ती बरयन हांव तुमकां सांगना. मुगे रोमांश हांव बरोयना. हांव पळय जेजू गेलीं उतरां आहाय तींच तुमकां पवित्र आत्मो सांगता. तुमी रोमांश म्हणून आयकनाकायत. तुमी तर आयकोन हे कानांतल्यान तर त्या कानांतल्यान सोडलें जाल्यार तुमचें खोटा. जेजू म्हणटालो तेशें कोन्न. कान आसोन तुमी बेरी जातात, दोळे आसोन तुमी कुड्डी जातात. हें आमी कातोलीक करीत येयले, पूण तुमकां सांगिल्लें पयलो सँच्युरीचो कातोलीक आसलो तो बरो आसलोलो. जेजू मोन शिसान पळय कातोलीक केल्लो तो लोक सारको जेजूचे भाशेन अजापा मिलाग्रो करून जियेतालो. तेंच तो करूंक शकता आनीक जें बाप करता तेंच पुतूय करता. तर आमच्यान देवाच्या सर्गीच्या बापाच्या विरेत आमच्यान कांय करपा जायना. आनी जो लोक म्हणटा सातीस त्रिदादीचो देव संवसारांत ना, ते लोकांचे खोटा. बापाचे बोगले वचनासतना पुताच्या जेजूच्या नांवान कोणाक एक कांयच मेळना आनीक तेंय तर मेळटलें जाल्यार कातोलीक पयलो पवित्र आसपाक जायो. ही देवागेली सिस्टम, ही पद्दत आनीक ही पद्दत संवसारांत केन्ना चेंज जावपा ना. हेका लागोन जो पळय कातोलीक मेला, आमगेलो गोंयचो हो सोड्याय तुमी, गोंयचो साहेब आनीक पाज जुजे वाज आनीक पा दाग्नेल हे सोडून चडशे चड 99.9% कातोलीक इफेर्ना गेले. आयकाय बरें करून. तुमी तर जेजूचे भाशेन जायनाय, जेजूचे भाशेन काम करनाय तेका इफेर्ना. आनीक संवसारांत वायट. तर 20 करया वेसवर 5 वर्स 20. कारण बाप पुताचो मोग करता आनीक आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता आनीक तुमी अजाप जावचे खातीर हाचे वंदू व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. आतां जेजू जिवंत आहा म्हणटची तो आतां तेंकां सांगता की आनीक हेज्या मुखार तुमी व्हडलें व्हडलें चोवपाचें आहा, मेलोलें जित जातलीं, हें सगळें मुखार उरलो आहा. 21 जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनीक तांकां जिवीत दिता तसोच पूत आपणाक जाय ताका जिवीत दिता. पुताक जाय ताका. पुताक जाय सगल्यांक जिवीत दिलोलें. सगल्यांक एक एक मनशा कुळाक. तर तें मनशा कुळान मांडून घेवपा जाय. आनीक पुताचे भाशेन चलोंक जाय. तेंकां जिवीत मेळटा. सारकें सोंपें. 23 आनीक आनीक 22 आनीक 23 बी अशें करून बरयलें तें. आचिता तेशें काल आचिलोलें. जसो बापाक मान दितात तसोच पुताक सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण बाप कोणाचीच मनसुबी करिना पूण ताणें मनसुबी करचो सगलो अधिकार पुताच्या हातांत दिला. तर आतां हिंगा तूं देवा कडेन डायरेक्ट वचोन तर बोगसण मागतलो जाल्यार हितूं देव सांगता आपल्या कडेन तुगेलें कांय ना, तुगेलो एकावंट सगलो थ्रू जेजू येवपाचो. जेजू तुका एनओसी दिवपा जायी. तेन्ना तूं तो जेजू तर मानना. जेजू गेली तर तूं लॅटर घेवन म्हजे बोले येयना जाल्यार तुका कांय ना. सारकें क्लियर आहा हें चोय. बाप कोणाचीच मनसुबी करिना पूण ताणें मनसुबी करचो सगलो अधिकार पुताच्या हातांत दिला. तूं तर पुताक मानना. तुका संवसारांत एक वस्त मेळना. ना म्हूण तुगेलीं पातकां बोगसनाय. ना म्हूण
तुका सर्गीचें राज उगतें कित्याक देवान बरयलां, आय हॅव गिवन यू माय ओन्ली बिलावड सन. देवान म्हणलां गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड बरयलो हा बायबलाचे वर्ल्ड. गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दॅट ही गेव इज ओन्ली बिगॉटन सन. जॉन 3:16 गेलें तें फाटीं. आतां आमी जॉन 5 पावलें. तर देवान आपल्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुताक संवसाराचो मोग कोत म्हणून दिलो. तर त्याच्या पुताच्या उद्देशींच आमकां सगले रचणेक कितें पडे मेळपाचें आहा. तुगेले कोन्याचें आनी तुगेले वेव्हाराचे प्रमाणें तें फकत जेजूचेच उद्देशी मेळटलें. आनीक तुका स्वर्ग जावं संवसारांत बरेंपण जावं तें तुका आनीक जेजूचे भायर जेजूक भायरायन जेजूक मान ना म्हणून मेळपाचें आनी कांय ना. बाप कोणाचीच मनसुबी करिना देवा कडेन आनी आमकां कॉन्टॅक्ट डायरेक्ट खायना सर्गीच्या बापा कडेन. आमी तर देवा बोली वयतलीं सर्गीच्या बापा तूं मागणी कोतलीं जाल्यार आमी जेजूचें नांवान हें बापा मागणें कोत्ता तुका. इतलेंच करपाचें आमी. कित्याक देवान बाप आपल्यागेलो आख्खो चापको आमकां दिलो संवसारांत धाडलो मनीस कोन्न. तर बापाच्या उद्देशींच आमकां देव दितलो तें जाल्यार आमी पवित्र रावन तर आमी काम केलें जाल्यार हिंगा न्ही आसलो एक. तर ही सिस्टम सारकी ही सिस्टम आनी केन्ना फेल वचना ना म्हणून ही सिस्टम केन्ना बदलपाची ना. कित्याक जेजून सांगिलां आपूण नव्यान येतलो काबार. आनी मोद्यांनी तितून सिस्टम आनी मागपाची पद्दत आनी भावार्थ धरपाची पद्दत आनी कांय ना. एक पाटी पद्दत बरयलो आहा जे भाशेन ओल्ड टेस्टामेंटान बरयलोलें. जेजू जल्म घेतलो एके आंकवारेचे वस्तोंगी आनीक ताका नांव जेजू म्हणून दितले. हें बरयलो आहलोलें तें घडोवन येयलें. आनीक आतां जेजून म्हणलां तुमी बापा कडेन मागाय म्हज्या नांवान ना जाल्यार तुमकां कांय मेळपाचें ना. आनीक दुसरे फावटी हांव येतलो तेन्ना एक दोळो आमी असो बंद कोत्ता आनी उगडटा ते भाशेन ब्लिंक ऑफ एन आय जेजू चोयताय म्हणल्यार आमची अशी जोडटी जायन आमी स्वर्गार ना जाल्यार इफेरनांत एका खिणाच्या भितर आमी पावोलीं. तर हें घडपाचें आहा. इतलेंच आनी कांय बरयलो ना जेजून. पयले ओल्ड टेस्टामेंटान प्रोफेतांनी बरयलें जेजूची खबर जेजू येतलो जिवीत बदलात. आनी आतां जेजून सांगिलां जिवीत बदलात आनीक पवित्र जायात आनीक मोज्यान काम करात आनीक तेन्ना हांव जोडटी करूंक येतलो. तेन्ना बरो मनीस स्वर्गार वेतलो आनीक वायट सगलो सुकलोल्या पानाच्या भाशेन इफेरनांत सासणाच्या सासणाक कोडतलो. जीं कोण पुताक मानिनात तीं ताका धाडल्या त्या बापाक मानिनात. चोय आतां सांगिलां. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां जीं कोण म्हजें उतर आयकोतात आनीक म्हाका धाडला ताचेर भावार्थ दवरतात तांचें सवें सासणीक जिवीत आसा. असल्यांक आनीक कास्तीचें फर्मोण ना. पूण तीं मोर्नांतलीं जिविताक उतोरलीं म्हळ्यार कितें आतां पवित्र जाला तेशें कोन्न तूं उतरोवन गेलो पास. आनीक मुगेलें वायट करपाचें मुगेले जिवितांत आनीक हांव पोत्तून येवपाचो ना. जसो तुमकां सदां सांगता एक सांत पवित्र जालो जाल्यार तो आनीक पोत्तून येयना वायट जिवितांत. कित्याक येवपाची गरज पडना. तुका कोडटा देवागेलो मोग आनीक देव म्हणल्यार कोण तो तुका तूं अणभवता आनीक तुका मागीर वायट जिवितांत वचपाक तुका चान्सू ना. हेंचो हिंगा जेजून सांगिलां. पूण तीं मोर्नांतलीं जिविताक उतोरलीं. मोर्नांतलें म्हळ्यार कितें वायटांतलें. तुजेर वायट ना, दुयेंस ना, गरीबसाण ना, पेस्त पिडा, जादू मॅजीक ईक आनीक हें तें तुका कांय लागपाचें ना म्हणून जेजून सारकें बरयलां. तूं सगल्यांतलो मेकळो मोर्नांतलीं जिविताक उतोरलीं म्हळ्यार कितें क्रॉस केलें. पोलतोड मारली म्हणटा तेशें कोन्न तुगेलें वायट जिवीत सोडून तूं नव्या जिवितांत भितर सरलो. तर असल्यांक आनीक कास्तीचें फर्मोण ना. कोणाक ताचेर जीं कोण म्हजें उतर आयकोतात आनीक म्हाका धाडला ताचेर भावार्थ दवरतात. तर जो मनीस कातोलीक ना तेंगेलो फुडार
पवित्र कातोलीक ना तेंगेलो फुडार कळ्ळो तुमकां. आनीक जो कातोलीक ना तोय म्हणटू. जो जेजू मानना तो सगलो लोक जी कोण म्हजें उतर आयकोनात आनीक म्हाका धाडला ताचेर भावार्थ दवरतात, जीं कोण म्हजें उतर आयकोतात आनीक म्हाका धाडला ताचेर भावार्थ दवरतात, तांचें सगळें सासणीक जिवीत आसा. आमकोडे कितें आहा, मोकोडे कितें आहा आतां एट द मोमंट सद्याक मुगेली खबर घेया. आतां मोकोडे कितें आहा सासणीक जिवीत आहा. कित्याक हांवें देवाचेर भावार्थ दवरलो तर म्हाका आतां सासणीक जिवीत मेळ्ळें म्हणून कितें आतां म्हजे वरवीं देव सगल्यो वचोऱ्या मिलाग्र्यो कोता. सासणीक जिवीत म्हळ्यार कितें सगलें पूर्णपणी जिवीत लायफ इन एबंडन्स म्हणटाय तें सासणीक जिवीत. तितून वायट ना, हें ना पातकूय ना म्हणटू आनीक दुयेंसां कोश्ट पिडा तें तुमकां सांगिलां तें तितून कांय ना. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां 25 वर्स चॅप्टर 5 मेल्लीं मनशां देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं आनीक जीं कोण तो आयकोतात तांकां जिवीत मेळटलें. असलो वेळ येवचो जालो होच तो वेळ. तर काल तुमकां सांगिल्लें जेजू मोन 3 दिसांचो खबर परगटले आनीक जे कोणें जेजूक मानून गेलो आतां आमी संवसारांत आहा ते मनशा भाशेन थिंगा जेजून वचोन तांकां प्रवचन केलें आनीक जो लोकांनी मानून गेला तांकां स्वर्गीचें राज मेळटलें. तांकांय देवान चान्स दिला. ती मोगली रचना जोरी तर आपणें तांचेर शिराप घातलो आनीक ती 6,000 वर्सां पळय 6,500 वर्सां लोक पळय जियेलोलो जेजूचे पयलो. तांकांय जेजून एक निमाणो चान्स दिलो. सेकंड चान्स म्हणटाय तो. पयलो म्हणटा ती इफेर्नां वचपाचीं सगलीं आदां एवे गेले मूळ पातका लागोन आनीक दुसरें तेणी पळय संवसारांत वायट वेव्हार केला तेंगेले कर्तुबांनी. पूण जेजून तांकां आनीक दुसरी चान्स दिला आतां. तुमगेलें आदां एवेचें पातक आनी तुमगेलें ओन पातक तुमी तर म्हाका मानून गेलो जाल्यार बोगसून तुमी स्वर्गार. तांकां स्पेशल चान्स तो ग्रेस मार्क्स म्हणटाय आमी. जो भुरगो एग्जामी फेल जाता ताका देव ताका प्रिंसिपल ग्रेस मार्क्स दिता. पास जाता त्या भुरग्याक मेळनाय ते. तर फेल जाता ताका मेळटाय. तर हो पळय लोक कोण पाड करून पळय प्रोफेतां सोडून जो लोक पाड करून पळय गेला और धर तूं प्रोफेत देखून कित्याक आमी इगोर्जीन आजून प्रोफेतां सांत म्हणून मानलो नाय. तर प्रोफेत देखून पळय वायट आसोन जो मार्ग चुकले ते तांकां बोगसोन नासलोलें त्या टायमार फकत तेंगेलीं पातकां फकत पातकां मोनजातीचे रोगतान पातकां तेगेलीं काल सांगिल्ले ते भाशेन फकत हें जातालीं कॅन्सील जायनासलीं टेम्पररी तांकां रिलीफ मेळटाली पातकांची. सासणां पातकां बोगसनासलीं तीं क्लियर जायनासलीं आनीक तो एकावंट देवा कडेन आसलोलो तेंगे पातकांचो. पूण आतां न्यू टेस्टामेंटान कितें देवान सांगिलां आपूण तुमगेले पातकांचें आनीक उगडास कोना तोरी मनशागेलीं पातकां जेजू पळय वोसोन थिंग हेड्स म्हणटाय थिंग वोसोन जेजून आपल्यागेलें प्रवचन केलें आनीक जे लोकान पयलींच्या लोकान पळय मानून घेयलें त्या लोकांक स्वर्गीचें राज फावो जातलें. तेचे परी जो लोक आतां जेजू येयन 2020 जालीं आनीक आयज तो जेजू येयलो जाल्यार जे लोकान जेजूक मानून गेला आनी पवित्र रावन जेजूगेलो वावर पळय जेजून फॉर्मायला तो करून तोरी चल्ले सांत पळय जाले ते स्वर्गार गेले. आनीक जो लोक आतां आयकोन पळय पवित्र जायन पळय जियेलोलो आहा तो लोक स्वर्गार वयतलो इतलेंच. आनीक चड आनीक तितून स्वर्गार वचपाचें चड लोकांगेलें ना. कित्याक जेजून सांगिलां उंटाच्यान सुयेच्या बुरकांतल्यान वचपाक जायत कॅमल. पूण ग्रेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यांत वचपाक भोव आगवड. ग्रेस्त म्हळ्यार कितें सगलें पळय वायट कोता तुका स्वता आपूण संवसार जिखिलो आपूण संवसाराची खुशालकाय भोगयता आपूण संवसारांत ग्रेस्त आहा जे प्रमाणे लोक जियेता ती एक एकल्यागेली एक ग्रेस्तकाय. तर तुमी जाका पळय घांस मान आहाय तें पळय कोत्ताय तांकां स्वर्गीच्या राज्यांत वचपाक आगवड. इम्पॉसिबल. तूं तो सोडना वायट सोडून तूं पवित्र जायना इम्पॉसिबल. स्वर्गार वचपाक इम्पॉसिबल. शक्य ना केशेंच. पातक सोडून कातोलीक जायन पवित्र तर तूं जायना जाल्यार तुका आनी देवागेलो वावर तो पळय तूं कोना जाल्यार तुका स्वर्गीचें राज ना. आनी संवसारांत पळय कितें भोगताय तें चालू.
आतां तुमगेले पळय माय पायचे येयलां तुमी जाणाय तुमगे माय पाय कितें भोगताय तीं आनी कोणागे पळय माय पाय मेलें तीं कितें भोगून मेलें तीं तुमी जाणाय कितको मेलें तीं सुण्यांगे मरोण तीं मेलें त्रासांनी कोश्टांनी मोनजातीचे भाशेन तेज्या पळोवन दोबरादान 10 पाटी 100 पाटी तुमकां तुमचें येतोलें तेजें वायट मरोण तुमगेलें तर तुमी रेडी जायन रावाय तुमगेलो माय पाय कितको मेला वो सोद्याक तुगे माय पाय कितें भोगताय तेज्या परस तुमगेलें 100 आठांनी तुमी रेडी रावाय 100 आठांनी पयशे रेडी करून दवराय सगळें रेडी करून दवराय तुमगेलें आतांय तुमी तर पवित्र जाय न्हय जाल्यार तुमगे माय पायन पड भोगिलां तेज्या वास्ट आनीक पास्ट तुमी भोगतलीं आतां सारकी गॅरंटी तो सिस्टम ती आनी चूक ना जे मेरेन तूं पवित्र जायना आनी जेजू कडलें काम कोना प्रवचन कोना मिलाग्रो वचपाक कोना तुजे उद्देशीन तर जायनाय संवसारांत जाल्यार तुका स्वर्गीय राज्य आनी येना कितको मेळटलें बरेंपण संवसारा बरेंपण कितको मेळटलें तूं तर देवा गेलें तर देवाच्यान तर तुजे उद्देशीन काम करूं जायना जाल्यार तूं देवा बोले कितको पावतलो आतां समज तूं एक व्हडली कंपनी आहा गांवां बरी व्हडली बरी पागार दिताय म्हयन्या 1 लाख दिताय गोंयांत धर तूं बेश्टें एग्जांपल बरी व्हडली कंपनी घायल्या 1 लाख पागार मेळटा तुका तर तितूं कामूय मेळ्ळो ना जाल्यार तुका तो ओनर 1 लाख पागार खंयची दितलो तुका तितूं काम मेळो तुगेलें सगळें पेपर वर्क तुगेलें शिकोवप हें सगळें सारकें आसपा जाय तेन्ना तुका तितूं काम मेळटा मागीर तूं त्या पागाराचो मागीर तूं दायजी जाता तूं तुगेलो मागीर हक ते पागार म्हयनोभर काम करून पागार घेवपाचो ते भाशेन जेजू गेलें कामूच केल्यार देवा गेलें कामूच केल्यार आमकां देवा बोले पावतलीं आमी ना कितको पावतलीं आतां पळय हांव कोता ते भाशेन सगळ्यांनी एकेकल्यान करपाचें सगळ्यान कातोलिकांनी पवित्र पळय जाल म्हणटाय ओर जाला तेणी सगळ्यांनी हेंच करपाचें कामां वयताय म्हटलीं तुमी कितुले तुमकां सांगलें 5 मिनटां व्हिडियो कोराय कितू लागोता मोबायल दवराय आनी उलोवयाय कितें एक हें घे आनी तो पवित्र आत्मो तो तुमचे वयल्यान पवित्र आत्मो तुमकां बुद्धी आनी सगळें तुमच्या तोंडाक घातलो हांवें कितें फिलॉसॉफी डॉक्टरेट आनीक हें केलो ना कितें थियोलॉजी पाद्री पड शिकताय म्हाका एक देखून सर्टिफिकेट ना धर्माची हो ती धर्मागे दोतोर बोतोर जाले म्हणटाय डॉक्टर म्हणटाय तेंकां पूण ते कितें सांगताय तेंगे वखद तुमी बायबला वखद तर घेयलें जाल्यार तुमी तेंचे बारबर फेरना डॉक्टर म्हणटाय ते आपूण बायबलाचे हें करूंक जेजू गेलें शिकोवपाक जेजून कोणा येंचिले डॉक्टरां येंचिले आतां संवसारा पडे हे कोण प्रिचर आनी ब्रादर पडे म्हणटाय व्हडलें व्हडलें नांव दिलें प्रॉफेट आनी कोण हें तें तेंका डॉक्टर म्हणटाय तें आपण बायबलाची डॉक्टरेट केल्या पूण तेंगे तो शर्मा आयकिल जाल्यार आयको तोय इफेरना तेंचे बारबर कित्याक ते कातोलीक पवित्र कातोलीक न्ही ते आनीक ते पड सांगताय तें सगळें आड वायट हें तें पत्तें आयकोन जेजू गेलें उतर म्हणटाय तें सांगत आसतना पूण जेजून सांगलें आपल्याच्या नांवान जायत येतलें म्हणून तेत आनी जेजू न्हिचिले कोणा डॉक्टरां येंचिले तुमी वोसाय रे तुमी डॉक्टरेट करयाय आनी म्हाजी याय आनी जेजूगे मिनिस्ट्री कितली 3 वर्सां 3.5 वर्सां डॉक्टरेट करपाक तुका लागतलीं तूं बरो कॉलेज केलो जाल्यार आनी डॉक्टरेट करपाक 4-5 वर्सां लागतायत तर म्हळ्यार जेजूगे मिनिस्ट्री काबार हिंगा 3.5 वर्स जेजूगे मिनिस्ट्री तो डॉक्टरेट कोन्न येता म्हळ्यार जेजू मोन जीव पुनर्जीवन जायन गेलो तर हे पळय संवसारा पळय फकाण कोताय आपण जेजूगे खबर सांगता आपल्याक पयशे दियाय आपण आपल्यागे चर्च आपल्यागे म्हयन्या हितू पयशे आपल्याक दियाय ही सगळीं फकाणां ही तुमकां त्या इफेरना गेले ते गेलेच तुमकांय व्हरपाच्यो खबरो ह्यो तर मुगे डिस्क्रिप्शनाचे 2 हांवें लिंक घायले दोनी लिंकां सारकीं कातोलिकां गेलीं कितें दिवपा आहा तेंकां दियाय प्लस गोंयांत तुमकां सांगिल्लें पाद्री जाताय हिंगा ते संस्था आहाय गोरिबां गेल्यो जाणटेल्यांक गेल्यो तेंकां दियाय अशें कोन्न सारकें तुमी जाण आसलोल्या मनशांक दियाय हे कोण बायबल शिकोयता तुमकां आनी कोण तुमकां आपण प्रॉफेट आनी आपण ब्रादर आपण प्रिचर आपण घर काडटा आपण मोटोर घेता आपण भाट घेता म्हणटा तेंकां तुमी एक हे पयशे देखून दिनाकाय तेजे तुमकां कांय फायदो ना वयल्यान तुमकां लुकसण तर ह्या जिंगा बंद करया हालीं कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन रोजार करया सारकें आयकाय रोजार तुमी पवित्र जाल्यारच तुमगेलें रोजार देवा पावतलें तें आनीक आहा
पवित्र ना जाल्यार तुमगेल्या रोजार देवा पावपाचें ना तेंय सांगोत तुमकां ना तियागो सांगोत मग फूल नाकाय सकल पडलो मोबायल आसूं सारको पोतून दोता तर तियागो सांगोत मग फूल नाकाय पवित्र आहल्यारच तुमगेल्या मागणें देवा पावतलें ना तुमगे ब्लॉकान कांय पावपाचें ना बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन पवित्र आत्म्या स्वर्गीच्या बापा जेजूच्या नांवान हांवें मागणें कोत्ता तुका जॅकलिनाचे फामिलीक मारियोचे फामिलीक फ्रांस्किना फेरांवाचे फामिलीक थिओदोमिराचे फामिलीक कॉलेत आनीक ताचे फामिलीक जॉन्सी आनीक ताचे फामिलीक सुकोर आनीक ताचे फामिलीक जेसी आनीक तिच्या फामिलीक हेनरी आनीक ताचे फामिलीक पियादाद वाज आनीक तिचे फामिलीक मोऱ्याण आनीक तिचे फामिलीक जिपोट आनीक ताचे फामिलीक जोकी आनीक ताचे फामिलीक क्रिस आनीक ताचे फामिलीक आनी यूट्यूब लायव्ह आहा ताका आनीक ताचे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन दवर तांची सगल्यांची दुयेंसां तूं पयस कर तूं पदवेदार देव म्हणून तांकां दाखोवन दी तुजे मिलाग्रीचे उद्देशी ती पवित्र जावंक पावूं आनीक सगल्यांचे तूं सगल्यांक तूं कोवीड पिड्यांतली पयस दवर कोवीड पिड्या तांची सोशियली सारकी पयस दवर सगळ्या मेंबरांच्या तशेंच जो कोण घरांतलो मेंबर काम करता तांचें काम तूं बरे भाशेन राखोन दवर तांचे पगार वाडय पोस्ट वाडय आनीक जो कोण लोक मेंबर घरांतलो मेंबर पळय काम सोदता तांकां तूं बरें जायत्या पगाराचे व्हडले कंपनींत काम दी पदवेदार देव तूं म्हणून तांकां दाखोवन दी बऱ्या कामाचे उद्देशी कारण तांणी तें पळोवन बरें काम मेवलां म्हणून पळोवन ती पवित्र जावपाक पावूं एक तांकां चान्स दी तर सगल्यांची दुयेंसांय तूं बरी कर थोडी जोर भिंडां अल्सराचें डायबेटीक हार्टाचें कॅन्सराचें आनीक डायलसीस पॅनक्रिया किडनी हीं सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर तांचे कुडीचे सांदे पोत्ते नवे कर आनीक तांकां सगळ्या वायटांतली नेवार तुजे आंज बोडवे धाडून तांकां एक्सिडेंट वायटांतली नेवार आनीक जे कोण काम नासतना पळय बेकार आहाय कोविडाक लागून तांच्या पोतून काम चालू कर ना जाल्यार तांकां बरें काम दी आनीक तांच्या पोन्नें काम देखून तांकां पोतून कामाक दिता दवरता आसतना चडयता आसतना तांचे पगार पोस्ट वाडोवन तांकां प्रमोशन वाडोवन तांकां परत कामाक लागपाचें तूं तांचें कर ही सगळी मागणी तुका हांव करतां स्वर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या पुता जेजूच्या नांवान सोडा मोगाच्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन.